मंदिरां तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सगळ्यांच्या तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्घां पाठोवंक आयल्या मंदिरां तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सगळ्यांच्या तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्घां पाठोवंक आयल्या उतर तुजें आयकून जिणी आमची बदलून जीवनान तुझ्या वांटो घेवन सासान जिवीत जोडून मंदिरान तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सगळ्यांच्या तुवें केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्घां पाठोवंक आयल्या जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो आज सद्याकाळाचो तिसरो आयतार आमी आचरण करताव देवाच्या शब्दचो आयतार म्हणून आज आचरण करताव हे मिसाचें बलिदान हांव प्रत्येक तरान भेटोवन दिता ज्या कोणाक कोवीड कारणा निमती मिसाच्या बलिदानाक वचोंक जायना जी कोण अंतुळणार आसात पिडिस्त जावन आसात तांच्या खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवन हांव मागतलो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो तुमच्या सवे आसूं देवाचें उतर जिवें आनी खरें कसली सकत ती विधूंक शकता देवाचें उतर आयकल्लो व्यक्ती नियाळ्ळो व्यक्ती खंडिती तो परिवर्तन जाता कित्याक तसली सकत देवाच्या उतराक आसा आयच्या दिसा दैवीक शब्दचो आयतार आमी आचरण करच्या ह्या वखता देवाचें उतर आमकां नितळ करून दी पवित्र करून दी देवाच्या उतरा प्रकार चलोवंक जाय जाली कृपा बोळ घटाई आमकां लाबो दी म्हणून ह्या युकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया देवाच्या उतराक फावो तो मान जागो आमी दिनातल्या खातीर पश्चातापावया आमची अस्खतकाय आमी ओळखून घेवया आनी बुडवून देवाचो मोग आमचो करून घेवया आमी पातकी आनी अस्खत म्हणल्यार वळखून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भगवन सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो आमेन सुम्या काकळूत कर सुम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर
सम्यका कुत्कर सम्यका कुत्कर महिमा 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 देवा उंसगी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळ्यांच्या राया सपद्वेदा देवा पापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या वैभवा पासत आम्ही तुका वाखणता सम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रात्म्य सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सूर पदवीधरांनी ससनाच्या देवा सगळ्यो आमच्यो करुण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायश्यो कर तुझ्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नावान आमचे जिवीत बऱ्या करण्याने भरून वसू हे आम्ही मागता आमच्या सोम्या तुझे पुत जेजू ख्रिस्त वरवी थो करू देव तुझे सुवे पवित्रत्मेजेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन जोना प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप सोरेस्पराचे उतर दुसरे पावटी जोनाक पावले ऊठ आनी निनेवेक त्या व्हड शाराक वच आनी जे सगळे हांव तुका सांगतलो तें त्या शारांतल्या निवासकांक परगट कर जोना भायर सरलो आनी सोरेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवाक गेलो निनेवे एक भोव व्हड शहर तांतल्यान चलोन वचूंक 3 दीस लागतले जोना शहरान भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवाचो नाश जातलो निनेवेच्या लोकांक देवाचेर विश्वास दवरलो तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी वडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणये वस्त्रां पांघरुरलीं देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली तांणी आपले वायट चलीक पाट केली हें ताणें पळयलें आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केलें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें ताणें तें तांचेर धाडूंक ना देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार
वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेश्वरा, तुजो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेश्वरा, तुजो वाटो म्हाका शिकय सर्वेश्वरा, तुझे मार्ग म्हाका दाखय, तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर, म्हाका बोध सांग, तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो सडवणदार, तुजो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेश्वरा, सर्वेश्वरा, सुरवेरतान तुवें दाखयलेल्या विश्वासीपणाचो तो उडास कर, पुर्विल्ल्या काळांनी तुवें केल्लो मोग विसरूं नाका, तुज्या काळान घातलेल्या मोगांनी बरेपणाक चोरी जावन म्हजो तूं उगडास कर, तुजो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेश्वरा, तुजो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेश्वरा. सांत पौलून कोरिंथांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, भावानो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच, निश्चित केल्लो वेळ मोटवो जायत आयलो, देखून ह्या फुडां बायल आसलेल्यांनी बायल नातलेले बरी जिये जाय, रडतलेल्यांनी रडनातले बरी, कुशाल करतल्यांनी कुशाल करिनातले बरी, आनी विकते घेतलेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातलेले बरी जिये जाय. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतल्यांनी तांचो उपयोग करिनातलेले बरी जिये जाय, कित्याक ह्या संवसाराचें भायलें स्वरूप नपयस जावन येता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 alleluia. उतर तुझे सुमया म्हज्या, उजवाड जावं दी म्हजे वाटे, विचित मोग तुजो धन्य देवा, प्रेरण दिंदी मोचे चिलिये. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वीस पर तुमची सभे आसू, तुमच्याय सवे आसूं. मार्गाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जुआंक धरण बंदेंत गेल्या उपरांत जेजू गलिलेयांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटलो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलेया सरोवराच्या तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमावकू आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. ते सरोवरांत झाड उडयतले, कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षणच आपलीं झाडां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय हांव जितके मुखार वेतस ताका दिसले जेबेदेवाचे पोतू जकोबो आनी ताचो भाव जुआंव. ते आपल्या मच्छव्यार झाडां सोमा करताले. तेच घडये
ताणें तांकां आपयलें आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावरेड्या सांगाता मचव्यांत सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू. जेजू क्रिस्त दी मोगोच्या भाव भयणीनो, आयचो आयतार दैवीक शब्दसो आयतार, वर्ड ऑफ गॉड संडे. देवाचें उतर आमच्या पावलांक दिवो जावन आसा म्हणटा किर्तना. देवाचें उतर आमकां जैत दिता. देवाचें उतर आमकां सुटका दिता. देवाचें उतर आमकां भलायकी दिता. तर त्या देवाच्या उतराची महत्व आमी समजत आसतना आमच्या जिविताची दिशाच बदलता. इब्रेव घरा बरयल्या पत्रांत 4थ्या वास्वरांत 12व्या वळींत आमी आयकता, देवाचें उतर जिवें आनी तें खरें जावन आसा. देवाचें उतर बायबल, आनी ह्या बायबलांत देव मनुश्याच्या सांगाता उलयला आनी निमाणें ताचें उतर ह्या संवसाराक ताणें धाडलें. तें उतर जेजूस जावन आसा. तर आज बापाचें उतर जेजू, आमचो सोडवंदार जेजू, आनी आमकां साल्वासावाच्या वाटेन आपोवणें दिल्लो तो देव जेजू द्वारे आमकां तें साल्वासाव दिता. तर मोगोच्या भाव भयणीनो, आज आमी आयकोंकचें हें उतर 3 वाचपां आयची 3ऱ्या आयताराची आमी आयकली. तर एक वाचप आमी नियाळया आनी ताच्या वयर आमच्या जिविताक कितें आमी घेवयेत प्रेरण तें आमी पळोवया. आयचें पयलें वाचप जोना प्रवादेच्या पुस्तकांतलें. जोना प्रवादेच्या पुस्तकांत एक 4 आवास्वर आसात. बारी एक मोठुवें एक बूक म्हूण येता आमी. आनी सर्वेस्पराचें उतर दुसऱ्या फावटी जोनाक पावलें. उठ आनी निनेवेक त्या ओडू शहराक वच आनी जें सगळें हांव तुका सांगतलो तें त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. जोना प्रवादी देवा तावन पयस देंवलो. सबार फावटी आमी देवा तावन मागण्या तावन देवाच्या उतरां तावन पयस देंवता, पयस पावता. जोना प्रवादीक देवान निनेवेक वचूंक आपयलें, पूण जोना प्रवादी कितें करी लागलो, तो निनेवेक वचूंक आयकना जालो. देवान आमकां आपयतना आमी ना म्हणूंक सादस ना. आनी जोना प्रवादीन कितें केलें, निनेवेक वेच्या बदलाक तार्सिसाकेची एक टिकेट काण घेवन तो एका तारुवार सोडलो. पळय, देवाचें उतर सोडून ताची वाट तो धरन गेलो. देवाचें उतर सोडून आमी आमची वाट धरन गेल्यार तारुवार ताका कितें घडलें तें म्हाकाय तुमकांय घडतलें. तो तारवार एक टिकेट घेवन तारवाच्या पोंदा वचून न्हिदलो. पूण देवान एक व्हडलें वादळ त्या दर्यांत धाडलें आनी तें वादळ ह्या तारवाक लागून तारू वाट सुकलें. देवाच्या वाटेन आमी चलनातल्यार आमकां वाट सुकता, वादळ येता, कश्ट येतात. कित्याक आमकां रसलां तसो मोग करूंक, ताची स्तुती करूंक, ताका आराधन करूंक, ताच्या उपदेशा प्रमाणे आमी जियोंक. ताणें आमकां रसलां, आमी ताका रसूंक ना. आनी तारू केदाळ ते तांडेली कितें करतले, ते तांडेली ते राखोवंक पळयतले. तारू आसल्यो वस्तू सक्कड काडून भायर उडयल्यो जाल्यार तारू कितें जालें, ह्या वादळाक शिरकलें. आनी तो हळू तांचे मदीं एक आलोचना येयली, कोण हाका कारण जायत म्हणून तांणी चीट घालतना चीट जोनाचेर पडटा. आनी ते जोना लागीं येवन विचारता, तूं कोण खंयचो? आनी तो हळू जोना सत तांकां सांगता. जाल्यार तांकां जोनान अशें केल्लें बरें दिसूंक ना. ते देवाक पातयेवचें न्ही,
अन्य धर्माचे जावंक पुरो पूण जॉनान केल्लें तांकां बरें दिसूंक ना. थोडे फावटी आमी क्रिस्तांवांनी केल्लें लोकांक बरें दिसना. आमी क्रिस्तांव आमकां जाय जाल्ले बरी जियोंक आमी क्रिस्तांव न्ही, क्रिस्ताच्या मेटांनी आमी सोमकोंक, क्रिस्ताच्या वाटेनी आमी चलोवंक आमकां आपोवणें मेळ्ळां. निमाणें ते तांडेली सबार तांणी कश्ट काडना हें तारू राखोवंक पळयलें आनी कितें तारू बुडटा म्हणटना तांणी जॉना लागीं एक सोल्युशन विचारलें. कितें करी येता? ताका जॉना म्हणूंक लागलो, तुमी म्हाका दरा आनी दर्या कुडया, दर्यो शांत जातलो. म्हणजे दर्या कुडया म्हळ्यार तुमी म्हाका काडून उडयल्यार हांव मरतलो, तुमचे समस्ये सॉल्व जातले. मुगोश्यो भाव भयणीनो, कोणाच्या मरणान ती समस्या सॉल्व जायनात. आनी जाल्यार तांकां दुसरो वाट दिसोवंक ना, दुसरी वाट दिसोवंक ना. तांणी मागलें देवा लागीं आनी जॉनाक काडून उदकांत उडयलें. आनी तांणी जॉनाच्या देवाक बली भेटयली म्हणून पवित्र सल्लो सांगता. तो जॉना देव ताका माश्याच्या पोटांत राखता. थंय तो तुमी दुसरो अवस्वर पळयल्यार थंय एक सोबीत गायान तो करता आनी सोडवणून देवाक सेरवल्ली म्हूण तो सांगता. पळया मुगोश्यो भाव भयणीनो, देवाचें उतर घेतिल्लो व्यक्ती तो कितलो अस्कत जावं दी. देवाचें उतर घेतिल्लो व्यक्ती, देव ताका एक फावटी आपडी जाल्यार देव ताची पाट सोडिना. तो जावन असो देव असो मोगू, तो जावन असो देव असो आत्मो आमचें थंय काम करता. आतां बायबल आमकां सांगता, सर्वेस्पराचें उतर दुसऱ्या फावटी जॉना पावलें. केदाळा पावलें? माश्यान ताका व्हरून त्या दर्याच्या तडीर वंगतना थंय ताका दुसऱ्या फावटी तें उतर पावलें. आनी देवान सांगलें, उठ आनी निनेवेक त्या व्हड शहराक वच आनी जें सगळें हांव तुका सांगतलो तें त्या शहरांतल्या निवास्यांक प्रगट कर. जॉनाक व्हडलो वावर ना. जॉनान कितें सांगचें? देवान कितें ताका सांगलां, देवान ताका कितें उगडापें केलां तें ताणें तांकां लोकांक सांगूंक जाय आसलें. आमी केवल ह्या संवसारांत साधन, वी आर ओन्ली एन इन्स्ट्रुमेंट. देवाक आमी विधेय जावंक आसा, कल्तीमान घालूंक आसा, देवाच्या उतराक आमी कल्तीमान घालूंक आसा. मोरये माये बरी. जॉना भायर सरलो, सर्वेस्पराच्या उतरा पाळो दिवन तो निनेवेक गेलो. निनेवे एक बोव व्हड शहर, तांतल्यान चलून वचूंक 3 दीस लागतले. जॉना शहरान भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचून अशें प्रगट करीत लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो. मुगोश्यो भाव भयणीनो, देवाचें हें उतर सांगूंक देवान जॉनाक विसलो. निनेवेच्या लोकान कितें देवाचेर विश्वास दवरलो, बावर्त दवरलो. ते पातयेले ताणें सांगलें. तांणी एक उपास प्रगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हड्यांनी तशेंच ल्हानांनी गोणीय वस्त्रां पांगुरलीं. देवाचें उतर वाचतना आमकां परिवर्तन मेळटा. देवाचें उतर आमचो बावर्त घट करता. देवाचें उतर आमकां आमचें जिवीत उजवाडायता. देवाचें उतर आमकां आंतरीक भलायकी, मोतीक समाधान हाडटा. देवाचे उतरचे दोंदरीची तलवार ती उतर पश्चाताप परिवर्तन हाडटा. आनी तशेंच जालें. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट सालीक पाट केली हें ताणें पळयलें आनी जें विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां प्रगट केल्लें, त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवान ताचें मन बदलिलें. पळया, कुरडो बार्तिमेव जेजू दाविदाच्या पुता म्हजेर बिरमोत पाव म्हणटना जेजू थंय रावलो, ताका गूण केलें. कोडकारान विचारतना तुका खुशी आसा जाल्यार, मन आसा जाल्यार म्हाका गूण नितळ करियेत, ताका नितळ केलें. पळया, देव आमचो नितळ करता, गूण करता. त्या खातीर देवाच्या उतराचेर आमचें क्रिस्ती जिवीत, क्रिस्ती भावार्थ आमी बांदून हाडूंक आसा. देवाच्या उतराच्या मोगाचेर आमी पडोवंक आसा. देवाचें उतर केवल तें आमकां वाचूंक गोडसाण न्ही, तें वाचतना सोबीत दिसता पूण भितर तें कोडसाण जाता. कशें इसाइया प्रवाद्याक ह्या प्रवाद्यांक जाल्लो अनुभव आमकां जाता. म्हणजे आमचें थंय तें परिवर्तन हाडटा. आनी देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपल्या वायट सालीक पाट केली हें ताणें पळयलें. आज देवाच्या उतराच्या प्रेरणाद्वारी
आमी वायट सालीक पाठ करूंक आसा, फतकां आमी सांडूंक आसात, वायट वडण्या सवया तावन आमी सुटका जोडूंक आसा, ती सकत देवाच्या उतराक आसा. आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धडतलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें, त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मौन बदलिल्लें, ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. आज ह्या कसल्या संदर्भार आमी आसा, कोरोना संकश्टाच्या काळार आमी आसा. थोड्या गांवांनी इतलेशें तें विस्तारता की बारीक कश्टांनी लोक आसा. आज आमकां एक वाट ह्या कोरोनांतल्यान भायर येवंक देवाचें उतर. हें देवाचें उतर आमी वाचतना देवंदारीची तलवार, पवित्रत्मेची तलवार, पवित्रत्म आमचें थंय काम करता. आनी पवित्र आत्म्यान आमी भरतना कसलेंच मारेकार, विघ्न, कर्ग आमच्या कुडी भितर येवंक साधना. आमी पश्चाताप पावतना देव तशें मन बदलिता, पिडे शिडयता, आमकां सुटका दिता आनी आमकां जैतेवन करता, सोडवण दिता. अशें श्लोक आमी गायले. तुजो वांटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. देवाचें उतर वाचतना देवाचो वांटो आमकां कळीत जातात. जावं पुरो ह्या संवसारांत आमी आमच्याच वाटांनी आसा. आनी किर्तनकार आमकां सांगता, तुजो वांटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय, तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका सोलोवन व्हर, म्हाका बोध सांग. तुंच म्हजो देव, तुंच म्हजो सोडवणदार, तुंच म्हाका सलय. आज आमी आमकांच देवाच्या हातांत घालूंक आसा. आनी दुसरें शरण आमकां सांगता, सर्वेस्परा सुरवेर तावन तुवें दाखयलेल्या विश्वासीपणाचो तूं उगडास कर. पुर्विल्ल्या काळांनी तुवें केल्लो मोग विसरूं नाका. तुज्या कळनांतल्या मोगा आनी बरेपणाक सरी जावन म्हजो तूं उगडास कर. ताजो मोग शाश्वीत, कळनासलो मोग तो आमचो उगडास काडटा, तो आमकां राखता. तेच दावीद मागता. सर्वेस्पर कोण जावन आसा? सर्वेस्पर दयाळ जावन आसा, सर्वेस्पर सात्वीक जावन आसा. वाट चुकलेल्यांक बोध सांगून सारक्या वाटेर तो हाडटा, खालत्यांक नीट वाटेनी तो सोलोवन व्हरता, तांकां आपल्यो वाटो उगाडटा. देवाचें उतर वाचतना आमकां बऱ्यो वाट्यो उगाडटात, बरेंपण आमकां लाभता, बरेंपण आमकां मेळटा, जैतेवंत आमी जाता. अशें दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, सान पावल कोरिंथकारा बरयल्या पत्रांत सांगते आसा, पयल्या कोरिंथकारा बरयल्लें पत्र ताचें, आमी हे बैलें रूप कितें जाता पळय. देवाच्या उतरान देवा सांगात जी येतना आमी कशें रुपांतर जाता. भावानो, हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें इतलेंच, निश्चित केल्लो काळ मोठो जायतलो देखून ह्या फुडां बायल आसलेल्यांनी बायल नातले बरी जियेजय, रडतल्यांनी रडनातले बरी, कुशाल करतल्यांनी कुशाल करनातले बरी, विकतें घेतल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातले बरी जियेजय. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूचो उपयोग करतल्यांनी तांचो उपयोग करिनातले बरी जियेजय. कित्याक ह्या संवसाराचें बैलें स्वरूप नपयस जावन येता. बैलें स्वरूप म्हळ्यार कितें? आमी सदावत खंयच्या मोगार पडटा? बैल्या स्वरुपार मोगार पडटा, बैल्या वस्तूंचेर मोगार पडटा. पूण आंतरीक आमी कितलें महत्व दिता, आमच्या जिवितांत कितलें महत्व दिता. त्या खातीर केवल आमचें जिवीत ह्या संवसाराच्या आकर्शणाक बैल्या वस्तूंक मात्र न्ही, बगार क्रिस्ताक आमी समजून आत्मीक जिवीत बुडवून जावन आमी जिवंक आसा. हाच्या वांजेलान तुमी आयकलें जेजूचें आपोवणें. देवाचें उतर खंय परगट जाता थंय आपोवणी सडटात. देवाचें उतर खंय वाचतात थंय देव काम करता. देवाचें उतर जें कोणाक अनुभव जाता तो व्यक्ती देवाक साक्ष, जेजूक साक्ष जाता. आनी आज आमकां मेळ्ळेलें आपोवणें विविध आपोवणें आसा. जावं पळय याजाक जावं को रिलिजियस जावं को अहंकारपणाच्या बेसाक, तशेंच काजरी जिविताक सकड आपोवणी जावन आसात. ह्या आपोवण्यांत आमी तिरासाण सांबाळूंक आसा. देवाच्या उतराच्या आदारार आमचें आपोवणें बळवून करूंक आसा. आज तुमी पळयतात जुवांक धरून बंदीन घाल्या उपरांत जेजू वचून सुवार्ता परगट करता. सुवार्तेचें तळ ह्या मोळ तुमी पळयल्यार वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, फातकीशिणी बदला, बरी खबर सतमाना. पोरण्या सोल्यांनी तुमी पळयतात, नवे सोल्यांनी पळयतात, स्नानदातार जुवान परगट केलें हेंच. आनी जेजू हें परगट करून सांगता वेळ भरती जालो. वेळ भरती जालो कित्याक? देवाचे राजसो अनुभव जोडूंक, वेळ भरती जालो फातकीशिणी बदलूंक, वेळ भरती जालो बरी खबर सतमानूंक. तर आज ही आईन घडी आज देवाचें उतर तुमी आयकशात जाल्यार
खरी नाका तुमची काळजां दारुणू. तर मग भाव भयणीनो, आज आमकां हें उतर हे एक आपोवणें दैवीक शब्दसो आयतार देव दिते आसा. गलिलिया सरोवरार पाशार जातना ताणें सिमोनको आनी आंद्रेका पयलें, येया म्हज्या फाटल्यान, हांव तुमकां मनुश्य सोपागी करतलो. तशेंच चिके मुखार वेते जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंक ताणें आपयलें आनी तांकां जेजू सांगता सुवार्तेच्या आशिर्वादाक ताणें घेतलें. बायबल आमकां सांगता तांणी आपली झाडां सांडली, मचवो सांडलो, आवय बापूय सांडलें, जेजूचो पाटलाव केलो. आज देवाचें उतर आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक आपोवणें दिता. म्हणजे ते एक तांकां संपूर्ण जावन समर्पण दिवंक. मग भाव भयणीनो, आज देवाचें उतर आमच्या हातांत आसा. 70 आनी 3 बूक 40 पोरण्या सोल्ल्यांत 20 नव्या सोल्ल्यांत. आनी हे सगळें देवाचें उतर आमी हर एक दीस नियाळूंक आसा, हर एक दीस आमी वाचूंक आसा. जावं पुरो आमकां दीस पडतो देवाच्या उतराची बायबल डायरींत वाचपा आमी नियाळटाव, आयजची सुवार्तेन आमी नियाळटाव. पूण हर एक दीस देवाचें उतर बायबल आमी 1, 2 या 3 आवाजवर वाचून आमचें जिवीत ह्या दीस आमी आरंभ करूंक आसा. देवाच्या उतराद्वारे वर्ती विस्मिता घडटात. देवाच्या उतराद्वारे खंय वाटो ना थंय वाटो, तुमचे येवजणेन ताच्यो येवजण्यो झरी जातात. तर मग भाव भयणीनो, आज कश्टांत, अनुवारांत, दुखांनी, कदबेजाऱ्यान, क्वारंटायन जावन मरणांती कर्गान तुमी आसूंक पुरो, पिडेंत आसूंक पुरो, भियेनाका. थंयच देवाचें उतर जेजू ह्या उतराद्वारे, ह्या उंड्या आनी वायनाद्वारे आपणाची कूड आनी रगत आमकां दिता आनी आमकां आत्मीकपणी बळवण करता आनी आमकां जैतेवन करता. आमचे हर एक ग्राणें अपराध बुक्षिता, ग्राणें तो निवारता, पयस करता आनी आशिर्वादीत करता. तर तो जेजू आज आमकां आपडून दी. ताच्या उतराच्या मोगाचेर आमी जियेत आसतना आमी दुसऱ्यांक साक्षांव जिवचे भाग दिवूं दी. आमकां येवचे हर एक कश्ट, दूख, अनुवारां आमी ताजेर जैतेवन जावंक जाय जाल्लें भाग आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा, अगणित का कुळदारा तुका अर्गां होगळापणी वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. अशी सुवार्त आमी आयकल्या, कशें निनेवेच्या लोकांनी सुवार्त आयकतना निर्धार केलो की बदलापाचो निर्धार, परिवर्तनाचो निर्धार. अशी सुवार्त अनकार बंदडींनी आसलेल्यांक, पिडेशिडेंत आसलेल्यांक, पातकांत आसलेल्यांक, वायटांत आसलेल्यांक सुटका हाडून दी. देवाचें उतर तांच्या जिवितांत काम करून दी. देवाचें उतर तांकां संपूर्ण सोडवण दिवून दी. Deliverance belongs to Jesus. सुटका जेजूक सेरवल्ली जावन आसा. पेद्रू पावलू शिसांनी अपस्तलांनी सुवार्थ प्रगट करतना विस्मितांनी कुणांनी तुवें ती थीर केली. तर आज ही सुवार्थ आयकूनचे हर एकल्यांचेर आशिर्वाद देवन येवन दी. तांच्यो कुडी भितर आसची पिडा आशिडा, अनकर, बंदपस, बंदड्यो, वायट ओडण्यो, सवयो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पयसो सोदीत. पश्चातापाच्या काळीज तांकां तूं फावो कर. अशें जिणी परिवर्तन जावन बरें जिवीत जिवंक करपा दी. जेजू तुज्या नांवान ह्या परजेक जैत मेळोवन दी. उतरान बोलाय की रक्तां सुटका लाबोवन दी. टच देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड, एनॉयंट देम लॉर्ड, डेलिवर देम लॉर्ड. जेजूच्या नांवान तुमकां सुटका, जेजूच्या नांवान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां संरक्षण घोशीत करता. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसरणी आमी करुया. एकाच देवाक सत मानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळा आदी बापातावन जल्माला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजलो खरो देव, तो देवातावन जल्माला, ताका रसूंक ना, बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडणे पासत सर्गांतावन तो देवलो, आनी पवित्र आत्म्यावरवीं ओंकार मरेचे उदारीन ताणें कूड घेतली, आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताक ताका कुरसार मारलो, ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला,
आनी जिवेंची आनी मेल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी तेचे राजवटीचे शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता ताव निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूतावरी स्थापलेले देवसभे सुत मानता पदकाच्या बक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. बावर्त्यांची प्रार्थना मोगाचोनो देव आमचो सर्गीचो बापो आमची मागणी आयकता आमचें आपोवणें जिवोवंक धैर्यान आनी विश्वासान जिवोवंक आदार दिता त्याच बापा समोर आमची प्रार्थना आमी उसारया. तुमची जबाब बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी परिस्थितीक भियेनासता आपणाक लाभल्लें आपोवणें आनी मिसांव धैर्यान परगट करूंक तांकां कृपा आनी पवित्रत्मेची ससाय लाभई म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी राष्ट्राच्या परजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक उदार मोन दी म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवन भावार्थान आनी देवबिरंतीच्या कुटुंबां बांदून हाडूंक जाय आसली कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी देवपोणी फुलोवन दित कुटुंबांनी मागण्याचो आनी बोगसण्याचो स्पिरीट सोडून दी आनी वडिलांनी आपली जबाबदारी मोगान आनी धैर्यान करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या दिसांनी कोरोना पिडे वरवीं कश्टतेल्यांक तूं सांबाळ निराश्रीत जाल्ल्यांक आनी काम नासतना कोश्टोवच्या भाव भयणींक बुजवण दी आनी आदार दी तशेंच पिडेस्त जावन आसच्या सर्वांक गूण कर म्हण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आज दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाद्वारे हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या हर एकल्यांचेर तुजे आशिर्वाद बेसांव देवोन येवं दी आनी हे मीस भेटोवच्या हर एकल्यांक तांच्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी जियोवंक तुजो आदार आनी कृपा लाभय म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे खासगी त्या सावां खातीर एक घडीभर आमी मौनपणी मागया. सर्गीच्या बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या मुखार हाडिल्ली सर आमची मागणी दयेन आयकून घे आनी आमी आमच्या आपोवण्याचो अर्थ समजून पेल्याच्या सेवेक पावचे तसली जिणी जियोवंक जाय आसलो आदार फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सौदेणी घेऊन आयल्या खालतेपणी नितळ निर्मळ मनी जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागे मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही खाणी स्वीकार कर मोकळ बापा आमकां सर्पितांव तुका हुंड्या वयनासवे घे तूं आमकां बर आमचें जिवीत मोगान तुज्या स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पितांव तुका हुंड्या वयनासवे घे तूं आमकां बर आमचें जिवीत मोगान तुज्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दाना मानून घे
तांचे वरवीं पवित्र जावन ससनाच्या सुखाक आमी पावो. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सजनाच्या देवा, सर कळे आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. इतले कणवळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय. तुज्या पुताक आमचो सोडवंदार करून धाडलोय. जे जेजू सवे तुका मानतले थंयच आमचेय सवे तुका मानूंक. फातक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमच्या गतीन जियोंक तुवें ताका पाटयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कृपेची देणी वगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपारांचो सर्वेश्वर तूं आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सगळीं तुका जय. ओ सगळीं तुका जय. ओ सगळीं तुका जय 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 जय. ओ सगळीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. ओ सगळीं तुका जय 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 जय. ओ सगळीं तुका जय. बापा कोरोसो तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेन ती तावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटोवणी करच्याक एक काशपर जातो जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभताव. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी स्मीज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तीच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीश घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत हतकांचे बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमीश मनशा बसत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासा करात.
Bavut so good por gotoya. जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. बापा, आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरण असो, ताचे बरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सरकार सडणे स्वामी भक्तीपणे उगडास करता हांव. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसा हांव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पित हांव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरो. आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भगेवंत अवकार मरयेच्या, तुज्या भगेवून धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टागातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूत पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वनंदनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सगींच्या तुझे नाव पविसाव, तुझे रास आमकां येव, तुझी खुशी सगळ्या जाता तशें संवसारान साव. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दीव नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्पर वायटांतली आमकां निवार
दये करून या जिवित सवस्काय आमकां दी सर्गीन शेंबागांनी आमच्या जोडवंदराचे जो क्रिस्ताचे येणे भरोशन त्रेकतल्यांक आमकां तुझे उदार कावकळते सर पातकाली सुटय आनी सरांगांतले वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक तुम्ही जेजू क्रिस्त तुवें तुझे धर्म दितामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुझे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुझ्या कुशप्रमाणे तिका शांती दिने कोडान सांबाळ तुझी येताय निराजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. तुमची शांती सदां काल तुमचे सभे आसो तुमच्या सवे आसूं एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमचे काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. देवाची शेळी संसाराची पाप काढता ती शेळीचे शिवणाका पहिल्यान ती सुभागी सम्यात्वे म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे गोड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून दी. मोजा देवा दुनिया म्हज्या राया आशेन रावला सेंच्या तुका गळाय करिनाका दादोस तूं कर म्हाका तर म्हजे कोण आयकता म्हाका धाडलेल्याक सत म्हणटा तो मरणांतलो बाचाव जाता झडते तावन पयस रावता ससनीक जिवीत जोडता सुन्या मोजा देवा दुनिया म्हज्या राया आशेन रावला सेंच्या तुका गळाय करिनाका दादोस तूं कर म्हाका. काळजा भितर आयला आत्मीक रुपी ताका आमी सेवला. तुम्ही असल्या जाग्यार दोळे दंपून दोन्ही हात काळजाचे दवरून तुम्ही मागा. शतापतीच्या साकराक उतरान बरो केलो जेजू आज आमकां तो बरो करता. आमी भेटयलेलें हें युकरिस्तीक बलिदान आमच्या कुडीक मतीक समाधान कुडीक भलायकी हाडटा. त्या जेजूक आमी काळजां तावन अर्घां दिवया.
अर्गान तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुम्या जेसू मोगळाप तुका सुमिया जेजू पगलाप तुका सुम्या जेसू महिमान तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुम्या जेसू आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुम्या जेसू वंदन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुम्या जेसू वाकणी तुका सुमिया जेजू वकणी तुका सुम्या जेसू मान तुका सुमिया जेजू मान तुका सुम्या जेसू महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुम्या जेसू वाकणताव तुका सुमिया जेजू वकणताव तुका सुम्या जेसू वर्णिताव तुका सुमिया जेजू वर्णिताव तुका सुम्या जेसू हर्षिताव तुका सुमिया जेजू हसिताव तुका सुम्या जेसू हालेलुया 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 दोन्ही हात वयर उभारून स्वतंत्रपणे आम्ही सर्व स्तुती करूया हालेलुया 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 आम्ही सिवलो युकरिस्त जेजू आमकां भलायकी हाडून दी देवाच्या उतरान आमकां बळवून करून दी पिडाशिल्या सगळ्या आमच्या पयस वचून दी जेजू आमच्या मती समाधान तुझे खातीर एक श्वास पर्यंत धैर्य जीव आमकां बोल मेळोवन दी टच लॉर्ड ब्लेस लॉर्ड हील लॉर्ड हालेलुया 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 प्रार्थुया देव आमच्या मोगाळ बापा तुझे कृपेन तुझे जिवीत आमकां मेळटा ह्या तुझ्या बोवरत्या देण्यांत आमची खरी व्हड विकास म्हूण वळखून ती आमी सदांच भोगू हे आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं तकली बागावन आशीर्वाद घेवया सर्व उजवणेचो देव तुमकां आपलो आशीर्वाद दिवं आनी आपल्या सवस्कायेन तुमचे जिवीत भरू आमेन सोयरांकांत तो तुमकां वाटाव आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान तेर करू आमेन बवर्तान भरोशान आनी मोगान तो तुमकां भरू आनी ह्या संवसारान तुमचें जिवीत बऱ्या कारणांनी फळादीक करून ससण्याच्या सुखाक तो तुमकां पावो आमेन पदवीदार देवासो बाबासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदा आसूं आमेन वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार वेता कीर तुझी गाता उपकारांचो तुझ्या अर्गां दिता वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या रावो संदेश तुजो गाजो आधार म्हाका उतर तुझे सोम्या ऐकून पटलाव तुजो करता उतरान करनेन बरे जिणयेन बापाक महिमा दिता उतर तुझे सोम्या ऐकून पाटलाव तुजो करता उतरान करनेन बरे जिणयेन बापाक महिमा दिता सोम्या आमी वेता की तुजी गाता उपकारांचो तुझ्या अर्गां दिता वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या रावोन संदेश तुजो गाजो आधार म्हाका मोगाळ पुत्रा सोवे आंकवार मरी आशीर्वाद दिवं आमकां भगवंत कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.